एकक सुमार वोड पडलो आणि आमच्या घराचे तेजेर तेकाच कनेक्ट जावन ती जाल्ली. तिचे कनेक्ट जावन माड दोनूय म्हणलं, एक माड आमच्या घरार पडलो आणि आमचे असे डॅमेज झाले. ते मातशें गव्हर्मेंटान नाजाल्यार पंचायतीन मातशें हेजेर एक्शन घेवपाची अशें दिसता म्हाका. अशें बेगीतल्या बेगीन मातशें एक रोडूय क्लीन करपा जाय आनी आमचें कितें आहा तें मातशें क्लीन करून दिवपाचें. कितकें नुकसान जालें अशें? मोर दॅन जातलें 5,000 कडेन जातलें नुकसान. आमचेच ते झाड रात्री आम्ही न्हिदलेले तेन्ना रात्री पडले झाड सायडीक पडले. बरें जालें आमच्या पडा. घराक कितकें नुकसान जालें? घराचे पत्रे गेला. रातचो असो कामासून 1:30 सुमार येयलेलो 2:30 त्याच्या पयलीं दिसता ते 1:30 सुमार एकाक झाड पडलें ते वडाचे आमच्या घरा फाटल्यानूच आहा. सो आनी आमचे सायडीक 2 ते सायलाचे झाड आसा. सो ऑलमोस्ट माझी मिसीज आनी म्हाजो चेडो न्हिदलेलो. सो रिसंट तेन्नाच पडलें झाड आनी सो म्हाजे घराचे पत्रे डॅमेज जाले सगळे. घरार तुमचे घरार अशें कितें ना पूण ऑलमोस्ट ते घरारूच आहा. सो आनी आतां फायर ब्रिगेड येवन म्हाजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी हाफ एन रोड बी तो क्लियर करून दिला. सो तेंच्यांनी नाला आतां सो सेकंड शिफ्ट वाले ते आतां येवन करतले. कितकें नुकसान जाता? ऑलमोस्ट म्हाका इतलें अंदाज ना कळना कितें लॉस म्हणजे. मदीं बी मातशें पडलें जाल्यार तुमकां मदीं पडलें जाल्यार म्हाजे मिसीज आनी म्हाजे भुरगे सारकें सारके ऑलमोस्ट ते सारके घरारूच पडले म्हणजे ऑलमोस्ट.